येवकार तुमकां सगल्यांक मुगे गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर यूट्यूब चॅनलाचेर. सो आज ब्लॉगर आसतलो बरो पावरफूल आनी तुमी चोयतली म्हूण हांव आशेन रावतां. सो स्टार्ट करुया आमगे ब्लॉगर. स्टार्ट करुया न्हू फ्रेंड्स. आज पयलो टॉपीक आसा तुमकां आनी तो म्हळ्यार तुमको सदां आसता आनी तुमी सदां घेवन भोंवताय. कितें घेवन भोंवताय काय म्हणटा तुमी? मोबायल. सो मोबायल तुमी घेवन भोंवताय न्हू. सो मोबायलाचेर आमकां कितें कितें चोवपाक मेळटा आनी कितें कितें सकाळीं न्यूज मेळटा, सगळें मेळटा आमकां. आज सगळें ऑनलायन जालो आसा. कितें जाय जाल्यार ऑनलायन ऑर्डर करताय, कितें जाय जाल्यार आम गुगला वचून चोयताय. आज व्लॉगींग कितें कोत्तलो काय म्हाका आयडिया मेळोना. सो एक ल्हानसो कमेंट्स मारलो म्हगे फ्रेंडान आनी तेजी म्हाका आयडिया मेळ्ळी. सो तेजी आयडियाचेर हांवें एक व्लॉग काडला आनी तो व्लॉग तुमकां दाखयता कितें तें. सो हो दिश्टी पडटा तुमकां मोबायल आनी हें ग्रीन आहा दिश्टी पडटा कितें सांगाय आं तें हांवें सांगपा ना तुमकां. वॉट्सॅप न्हू. सो फ्रेंड्स, वॉट्सॅपाचेर आमकां बरी काम करूं जाताय, वायटूय काम करूं जाताय. पॉलिटिक्साचेर एक मॅसेज वायरल जाता आनी बरी काम करूं जाताय. सारकें न्हू. सो आमी बरें काम करूं जाता आनी वायटूय काम करूं जाता. सो तुमी चूज करूं जाय आनी तुमगे पावल बरें मारे कळ्ळें तुमकां. आतां सदां बरें काम करूं जाय. सो आमी वॉट्सॅपाचेर उलया आज. ओके चल आयको हाय मरे तुमी रेडी. चल स्टार्ट करुया न्हू. आज उलोवपा म्हणचें कितें वॉट्सॅपाचेर. हांव आनी कितें उलयता काय वॉट्सॅपाचेर अशें करून आसत तें मतीं जाता सगल्यांचें. सांगपा म्हळ्यार फ्रेंड जाणटो सगल्यां कडेन वॉट्सॅप आहा. आज काल कोणा कडेन ना म्हूण ना. सो वॉट्सॅपाचेर कितें आसा जाणटो, आम सकाळीं गूड मॉर्निंग मॅसेज धाडटाय कोणाकूच आनी ती मॅसेज आम चोयनू इग्नोर कोताय. सारकें न्हू. चोयनू इग्नोर कोताय. थोड्यांक टायम मेळना. सगळ्यांक म्हणा थोड्यांक टायम मेळना. थोड्यांक टायम मेळटा आसतना पासून मॅसेज चोयन इग्नोर कोताय, तेका रिप्लाय करनाय. ते कित्याक आज काल आमी बिजी रावपा जाय. कोण तुका बरे भाशेन गूड मॉर्निंग म्हणटा तेका आमी रिस्पेक्ट दिनाय. कोण नाक तेका न्हू पयली मॅसेज घाताय. सारकें न्हू. ती आमगे मनशाची हॅबीट. ती केन्ना चेंज करूं जायना. पूण तुमी ट्राय करपा जाता. तुमगे जिवीत बदलपा जाता. सो आमी ट्राय करपा जाय. कोण तुका मॅसेज धाडला तेका रिप्लाय करपा. एक गूड मॉर्निंग रिप्लाय करना जाल्यार एक लायक तरी दी. सो ओके. लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं? शायद आप बहुत अच्छे इंसान हो और दिल के साफ इंसान हो, इसीलिए आज आपको इग्नोर करा जा रहा है. इग्नोर उस इंसान को किया जाता है जो वास्तव में इफर्ट लगाता है किसी इंसान के लिए. सो ओके तेश कोन आसता. कितें जाणा जो मनीस तुजे पासत चिंतिता आनी तुजे पासत कितें मॅसेज धाडटा ते मॅसेज रिप्लाय दिना जाल्यार तुजे आनी तेजे मदें कितें अंतर आसतलो सांगाय. तुमी बसाय आनी चिंताय. आतां तुवें कोणाकूय मॅसेज घायली. ओके तुवें कोणाकूय मॅसेज घायली वॉट्सॅपाचेर गूड मॉर्निंग म्हणून आनी त्या मनशान तुका रिप्लाय दिलो ना. तुका कितें जातलें अरे हो मनीस केसलो तेशें आसा जाता. सारकें न्हू. सो कोण मॅसेज धाडटा तेका फील जाता तेशें कोन्न तुकाय बी कळोंक जाय फील जाता तें. सो फ्रेंड्स, कोणें मॅसेज बी धाड जाल्यार प्लीज रिप्लाय कराय. ओके आनी चड व्हड भावनाकाय. कित्याक मनशाक मिस्टेक जाता पळय मनशान सॉल्व करूंक जाय. सारकें न्हू. सो फ्रेंड, दुसरो पॉयंट कितें जाणा तूं वॉट्सॅपाचेर कोणें फोटो धाडलो. एक समज फोटो धाडलो कितें तेगे कामाचें बिजनसाचें आनी हो आनी कित्याक धाड काय म्हणटाय. हेका आनी काम धंदो ना काय म्हणटाय. तें तेगें काम. सो तो आपणागे प्रोमोट करूं दिता. कितें अशें आप धाकटें बिजनस आहा वो कितें आहा. सो आमी गोंयकारांनी सापोर्ट करूंक जाय तेंकां. सारकें न्हू. चोय केन्ना तरी आमगेलो टायम येतलो आमी बी प्रोमोट करूं येतलो मागीर तुमगे शॅर करपा नाय कोण. सो आतां ती संवय जाल्या आमी कित्याक पळोवन तेगे शॅर करपा. चोय तुमी एक स्टेटस घायलो एक फ्रेंडा पासून शॅर केलो जाल्यार भरपूर सापोर्ट जाता. कळ्ळें तुमकां. सो कितें आमी गोंयकार कोणाक काम करूं सोदताय न्हू तेंकां सदां वयर काडूंक जाय. थोडे गोंयकार आसताय सकयल देंवडोवपा पूण तुमी तेजे भशेन जायना काय. सारकें न्हू. सो आमी दुसऱ्यांकू सदां सापोर्ट करूंक जाय. पळय मनशाक चूक जाता मुको जायना जाता. तुका जाता सगल्या कडेन जाता चूक. सो मनीस चुकलो ना म्हणो ना संवसारान. कळ्ळें तुका. चोय आतां मनीस चुकोता कित्या लागून चुकोता कांय कारणां लागून. सो तेगे प्रॉब्लेम्स आसताय
आनी ते प्रॉब्लेमां फेस करूंक जायना तेन्ना मागीर तें टेंशन येवन तो मनीस चेंज जाता. सो जाण एकलें टेंशन मनीस जाण एकलो जाणा. सो आमी ट्राय करूंक जाय कोणें रिप्लाय दिलो जाल्यार आनी कोणें पोस्ट बी घायलो जाल्यार तो शेअर करूंक जाय. कोणें विडियो घायलो जाल्यार शेअर करूंक जाय. मिंगलो म्हणाका मिगे शेअर करून हाडया आतां पूण दुसऱ्यांगेले शेअर करे कळ्ळें तुमकां. जाता तितू शेअर करे आनी तांकां सपोर्ट करे कळ्ळें तुमकां. आनी कोणें घायलो न्हू इग्नोर केल्ल्या भशेन कोताय सारकें आपूण व्हडलेंशें हेगे आनी कितें शेअर करपाचें तशें कोणाक कळ्ळें. ती ही हॅबीट सारकी वायट. सो आमी ती चेंज करूंक जाय आमगे हें करपाक. तूं म्हणटलें हांव कोण काय म्हूण सांगपाक मिगे व्लॉगां हांव सांगोता कोणा बऱ्या पडटा तें घेवपाचें बऱ्या पडना जाल्यार तुमगे हातीं आहा. ओके फ्रेंड्स. ओके आतां तुमकां तिसरो पॉयंट दिता. तिसरो पॉयंट सांगपा म्हळ्यार तुमकां कितें आहा फ्रेंड्स. आतां वॉट्सॅपाचेर जॉब स्कॅमींग भरपूर जाता आनी गोंयांत तरी तुमी सांगो नाका आतां. आज जाय जाणां थोडे वाडो दिता आनी CMान सांगिलां कोणाक कंप्लेन करपा तें करे म्हूण. म्हणजे ही लागलेली कीड आसा कीड गोंयाक लागलेली. सरकारी नोकरी पयशे दिवन मेळना ही म्हजें स्पश्ट मत आसा. लोकांक फटून फक्त नोकरी न्ही लोकांनी फ्लॅटांक फटयले लोकांक सेंट्रल गव्हर्मेंटान नोकरी दिता म्हणून फटयले अशा वेगवेगळे. सो तुमी जाय जाणांन कंप्लेन केली आनी लोकां मदें हाडलें आनी बरो हॅबीट. हांवें लास्ट टायम विडियो काडलो आनी तो विडियो जाय जाणांन चोयलो आनी बरो गेलो तो विडियो आनी तुमकां सगळ्यां शेअर केलो म्हणून तुमकां थँक्यू. कित्याक जाणा तूं एशें कोन्न लोकांक बरी मेसेज दिवपा जाताय आमी कळ्ळें तुका. एक वॉट्सॅपाचेर आमी बरी मेसेज घालूंक जाताय. बिस्तें वायरल जावपा बिस्तें कसलें घायनाकाय कळ्ळें तुका. दुसऱ्यांगे फोटो एडीट करून हिंगा थिंगा तेशें कोन्न घायनाकाय. कित्याक तुमकां खबर आहा जाल्यार घाले कळ्ळें तुका. नाजाल्यार ते केस बी जालो जाल्यार तुमकां भरपूर प्रॉब्लेम जातले. सो कित्याक हांव तें सारकें उलयलें कळ्ळें तुका. फेक वॉट्सॅपाचेर मेसेज येयली आनी हितू पयशे आयले ते न्यूजाचेर चोय आनी मागीर शेअर करे. कित्याक हितू जाय जाणां फसताय कळ्ळें तुका. सो फ्रेंड्स हेजेर बी सांबाळून रावाय. कित्याक जाणा तूं आनी वॉट्सॅपाचेर जाय ते लिंक धाडटाय आनी ते मागीर म्हणटाय हे जॉब मेळपा आहा इतले म्हयन्याक 25,000 आनी मागीर जाय ते हें सांगताय ते रुल्स आनी हें मेळटलें तें मेळटलें. तुम पर्सनली वसाय पर्सनली तेंगे कोण काम कोताय थिंगा इंटरव्यू दिताय थिंग इंटरव्यू दियाय आनी थिंग कोण काम कोताय तेंका विचाराय सॅलरी म्हयन्या मेळटा वो ना. हे जॉब एप्लाय करून मागीर तुम पास जालो जाल्यार थिंग जॉयन जाय नाजाल्यार जायनाकाय. कित्याक आज काल म्हणल्यार जाणा तूं काम केलां जाय जाणांक पयशे मेळनाय. सो जाय त्रासां पडटाय लोक आनी लोक सांगनात भिन पासून. सो तेसो स्कॅम सांपडटाय लोक. आनी आतां पयर जॉब स्कॅमींग जालां जाय जाणांक धरले आनी आतां तितून थोडें तें येता उगोत जाता. सो देवा वोगोत नाका दाखोवपा. सो हेसो चोरये पयशे न्हू चड तेंपून न्हय. सो फ्रेंड्स चोरये पयशे न्हू एक थोडे दीस कळ्ळें तुका. ओके. सो आतां चवथो पॉयंट सांगता तुमकां. आतां कितें आहा जाणा तूं वडकोता तेका पयशे दिवपाचे कळ्ळें तुका. हे कित्याक सांगता काय म्हणटा तूं चोय आतां कितें आहा संवसारान आमी गोंयकारां चयताय सपोर्ट कोताय. थोडे गोंयकार आहाय कोणाक सपोर्ट केले न्हू आनी ते मागीर म्हागलो वखदां पयशे दिनाय. म्हणजे तेशें कोन्न दिताय थोडे कितें कोताय तुका पयशे घेताय आनी मागीर तुका ब्लॉकां मारताय कळ्ळें तुका. हय सांग ब्लॉकां मारताय आनी तुगे सगळे डिटेल्स सगळे डिलीट कोताय आनी तुका उलोवपाकूय चान्स दिनाय आनी ती पडोन रावताय. सो हेसो मनशां पयशे दिवपा पयलीं तुमी चिंताय. ओके फ्रेंड्स. सो स्पेशली तेशें कोन्न म्हाका घडलो आहा हांव कोणा हेल्पाक गेलो आनी सांगपा ना आहलो जो कोण विडियो चोयता न्हू तेका कळटा तें. कित्याक विडियोचेर सांगपा नाहलो म्हाका बरें दिसना पूण रियलिटी आहा ती लोकांक कळोंक जाय न्हू सारकें न्हू. सो हांव त्या मनशान नांव घेवपा ना आनी त्या मनशान म्हाका तेशें केलां आनी हांव तें सांगोता. सो फ्रेंड कितें जाता जाणा तूं हांव कोणा बऱ्याक गेलो कळ्ळें तुका. कोणा बऱ्याक गेलो आनी तेका हांवें हेल्प केलें बरो नाहलो म्हूण. सो बरो नाहलो म्हूण हेल्प केलें आनी हांवें तेका पयशे धाडले हिंगसून भायरसून आनी हांवें म्हगे फॅमिली कळोवं ना कळ्ळें तुका. सो हांव तुमकां स्पेशली सांगोता ह्या विडियोसान. सो फ्रेंड्स कितें आसा जाणा तूं कोणाकूय आमी हेल्प कोताय आमी भायर आहाय आमकां कितें जाल्यार जाता पयशे. कित्याक आमी कोणा पावलो जाल्यार देव आमकां तेज्या दोबरादान दितलो कळ्ळें तुका. हांवें हेल्प केलें आनी हांवें पयशे धाडले आनी दितो म्हळ्यार 15 दिसांनी. ओके 15 दिसांनी दितले. ओके मागीर खबर ना 15 दीस जाले 15 दीस 15 म्हयने जाले मागीर 1 वर्स जालें 2 वर्स जालें हाल दिता पर दिता हाल दिता पर दिता हाल दिता पर
एशें कोन्न जाता. पूण तें कितें आहा तूं देवा नांव घेवन पयशे दिताय घेताय न्हू ते थोडे चड दीस हावपानाय कळ्ळें तुका. सो फ्रेंड्स आमी कितें आहा तूं हांव मनीस म्हळ्यार संवसारान आज पासून बरे भाशेन रावपाचें. सो फ्रेंड्स लोकांक न्हू फोटोय नाकाय. लोकांक कितें घेयलें जाल्यार न्हू तेंगे परतून दिये ओके. आनी एशें कोन्न ब्लॉकां बी घायनाकाय. सो म्हाका जालें तेशें कोन्न स्कॅमींग सो तुमकांय बी जावपा नाका म्हूण हांव एक मेसेज दितां. एशें कोन्न जाय जाणां जालां 10 जाणां गोंयकार भाव जाय जाणां मोगदाळ कर्जाचे खंयसून पयस धाडटाय लोकांक आदार कोताय जायचे पूण थोडे फसताय. सो फ्रेंड्स हेजी मातशा तुमी मेसेज नोट कराय आनी तुमी सदां सेफ्टी व्हरून हें हांव मागोतां ओके. ह्या ब्लॉगां हांव सांगोतां आनी तुमी सगळीं सेफ्टी राय ओके. थँक्यू. सो फ्रेंड्स आतां तुमगे काजरां सिजन येवपा आहा न्हू. सो काजरां एक पॉयंट मारया सांग मारया ओके. सो फ्रेंड्स आतां काजरां सिजन चड आहा कळ्ळें तुका. सो काजरां सिजन चड आहा म्हणजे तुमकां फोटोग्राफर जायो विडियोग्राफर जायो आनी सगळें जाय. सवाय बी तो जाय. मागीर कितें कोतोलें टेंशन आहा काजरां हांवें हेगे कितू विडियोग्राफी तेगे हें हांवें कॅटरींग काजरां हें जाय टेंशन आसोता. सो तुमकां कितें आयडिया बी जाय आनी कितें डिस्कस करूंक जाय जाल्यार हांव कॉन्टेक्ट नंबर दितां आमगेलो थिंगाय बी वचोन तुमी कॉल करूंक जाता कळ्ळें तुका. आनी एक तुका बरी पॅकेज आहा आनी ती पॅकेज म्हळ्यार आमगे क्लायव वळखताय तुमी कॉमेडी क्लायव तो प्लेयां बी काम करता. सो फ्रेंड्स आतां तेणें कितें केलां MC जालो तो MC धाकटे रोल MC कोत्ता तो MC अशें बर्थडे पार्टी वेडींग अशें कोत्ता. सो फ्रेंड्स हांव हिंगा कार्ड घातां. सो कार्ड घाते कार्ड बेश्टें गायना चोय फ्रेंड्स तुमी सपोर्ट करूंक जाय. सो फ्रेंड तुमी क्लायव क्लासो तेगे MC आहा थंय सगळें आहा तेगे पॅकेज आहा. सो तुमी तेकाय बी कॉन्टेक्ट करूंक जाता आनी म्हगे नंबर बी आहा थिंगाय बी कॉन्टेक्ट करूंक जाता. सो फ्रेंड्स आमी गोंयकारां मदें सवाय भितर काजार करपाक चड म्हारगाय बी जायना आतां कित्याक लॉकडावन येयल्यान जाय जाणां पयशे बी काबार जाले आनी जाय जाणां लोना पडले बोंदना पडले. सो फ्रेंड्स आतां सगळें मातशें ग्रो अप जाता. सो आतां तुमी पयशे सेव कराय कळ्ळें तुका. चड पयशे एक्सपेंड करूं वचनाकाय आनी तुमी एका कॉन्टेक्ट कराय आनी तुमगे काजार बरे भाशेन कराय आनी कितें आयडिया बी जाय जाल्यार मातशा मेसेज कराय ओके फ्रेंड्स. सो हांव कितें आहा जाल्यार बरें अशें करून मेसेजाचेर घातां कोणाक कळ्ळें तुमकां फ्रेंड्स. आनी तुमी एक सपोर्ट कराय क्लासो आनी म्हगे 2 उतरां आयकली म्हूण तुमी सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. चड ब्लॉग व्हडलो जालो न्हू सारको व्हडलो आनी ब्लॉग अशें उलयत रावलें जाल्यार लोकांक बेजार येता न्हू. उलयत रावपा ब्लॉग कोता सदां कितें घातली कॉमेडी बी कांय गायना हें जाता न्हू. फ्रेंड्स कॉमेडी आहा आमगे कॉमेडी संडे येता. सो आयडिया चोय तुमी सगळीं कॉमेडी चोयता म्हूण आशें रावता. बेश्टी धाकटी काडूं ती हांवें ते शूटिंग काडटा न्हू ती एडीट कोल आनी घायली तुमकां. सो तुमकां बरो लागलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय कमेंट्स कराय स्टेटस घालाय आनी शॉर्ट्स व्लॉग आसतले 1 मिनटाचे ते हांव घातां स्वता. सो फ्रेंड्स तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा खरें काळजां सांग उतरां आयकली म्हूण. आनी हांवें सांगपा म्हळ्यार कोणाय बड्डे आहल्यार हॅपी बड्डे वेडींग एनिवर्सरी आहल्यार हॅपी वेडींग एनिवर्सरी आनी बाल्टी मारल्यार गॉड ब्लेस यू. सो थोड्या घरान जाय टेंशन आसताय आनी प्रॉब्लेम आसताय तेंगे सगळीं प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यार पुरो आनी देवान ती सगळीं तुमगे बेसांव घाल्यार पुरो आनी सगळीं पयस जाल्यार पुरो म्हूण मागतां. व्लॉगां जाय सांगपा आहा कित्याक एकूच दिसा सांगिल्लें जाल्यार सगळें काबार जाता न्हू. सो हाल दर्या न्हू. सो हिंगा सामके ब्लॉग काबार करता मोग आसा.